पैसे फाटल्यान ना लागचे पेक्षा प्रत्येकान युवान दर आपलो पर्सनल उद्योग तो भितर बारीकसो आसना धाकटो आसना पूण स्वता करचो. कारण खंयचो उद्योग जर तुमी स्वता जर केल्यात बारीकसो बिझनेस तो मागीर म्हाका दिसता फ्लावरींग असो किंवा गोटो असो डेअरी फार्मिंग असो किंवा मिल्क बाकीच्यो गोष्टी शॉपी आहो किंवा आनी कमर्शियल कितेंय बिझनेस एक्सेप्ट म्हाका दिसता बार एंड रेस्टॉरंट सोडीत लिकर ते सोडल्या खादीसून आमच्या तुमकां सगळ्यो सबसिडी मेळटा प्रत्येक बिझनेसाक फक्त एक्सेप्ट अल्कोहॉल म्हणजे बिमो ज्यो येयल्ल्या तश्योच खुबश्यो गोष्टी सरकारान तुमकां प्राधान्य दिल्या ते सगळ्यात प्राधान्य लोकांक तुमी तेजो बेनिफीट घेवपाचो आनी चड वेळ घेनासतना कारण हे डिटेल्स सगळे आमचे जे ऑफिस पावोवंक जर जाय जाल्यार अशा कार्यक्रमाची गरज आसा आनी अशा कार्यक्रमांसून तुमकां मार्गदर्शन जाता. जे सगळे आहा तांकां गव्हर्मेंट जॉब मेळपाक इतलें क्रिएशन इतलें क्रिएट जावपाचे जॉब निर्माण जाता गव्हर्मेंटा कडेन आसूंक शकना आमकां सुद्दां तुमकां सगळ्याकूय कळोवंक जाय. कारण जॉबाक मर्यादा आसता ती मर्यादा जातकूर जे एज लिमीट आसता ते क्रॉस जालें की ताका जॉब नासता तेजे कडेन पर्याय नासता की आपूण कितें करचें तो जॉब 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 म्हणून रावता. त्या लागून अशीं ऑप्शनां आहा आमच्या आतां भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान बऱ्योचश्यो स्किमी केल्या. आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुद्दां बऱ्योचश्यो स्किमी केल्या आनी तितूर योजना केल्या की यंग जनरेशन जे युवक आमची पिढी आहा तेंच्या लागून स्वयंरोजगार आनी आपणी रोजगार कसो करचो